हालेलुया. देव बरो दीस तुमकां आसमेस्तां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतार आमकां फावस जाला. माथेवस वंजेल 11 अध्याय वाक्य 11 to 15. Matthew chapter 11 verses 11 to 15. सतत हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जातर जो हांव प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राज्यांत कनिश्ट आसलो सैताचे प्रास व्हरतो. स्नान जातर जो हांव आयलेल्या काळा तावन आज पर्यंत सर्गींच्या राज्याचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयतात. जुआंच्या काळा पर्यंत घडोवंक असलें तें सर्व प्रवाद्यांनी आनी नियमशास्त्रांत पयलेंच सांगून दिल्लें आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसात जाल्यार तसो तो येवचो आसलेलो एलिया. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. एलिया प्रवादीक उजांच्या राथांचेर देवान सर्गी व्हेल्लो आनी तो फाटीं येतलो म्हणून इस्रायला थंय जुदेवां थंय भारी व्हडली एक पातयेनी आसली आनी ते राखून रावल्ले. पूण एलिया प्रवादी आयिल्लो, ताका ते आयकले नात, ताकाच विरोध केले, ताकाच सतयलें, ताकाच आनी ताची विधवावळी केली त्या जुआं बावतिस्ताची तेच जुदेवांनी. आनी देखून जेजू हांगा क्लियर सांगता तो एलिया प्रवाद्याकी ह्या संवसारान जल्मल्ल्या पैकी दुसरो कोणी ना, तितलो व्हरतो मनीस म्हणून. पूण जाल्यारय सर्गींच्या राजांत कोण एक कनिश्ट रिकल्यारय ताच्या तो व्हरतो म्हणटा. म्हळ्यार सर्गींच्या राजांत रिकचें कितलें प्रामुख्यता की म्हणून आज जेजू आमकां दाखोवन दिता. आनी तोच एलिया प्रवादी म्हणून सांगता जेजू जुआं बावतिस्ता विशयी. आनी लोकां ती आसलेलो दुबाव, लोकांच्या मतींत आसलेली पुरा कितें वायट कितें आसा चिन्नां ती सगळीं काडता जेजू. तोच एलिया प्रवादी म्हणून सांगता. आनी आज म्हज्या आनीच्या जिवितांत एलिया प्रवादीचे एनॉयंटींग, ते अभिशेक आमकां हर एकल्यांक मेळचे. कित्याक एलिया प्रवादी कसो उजा बरी आसलो की तशेंच जुआं बावतिस्ती उजा बरी जालो. आनी सक्कड फारिजेवांक, शास्त्रींक, सदुसेवांक, जुदेवांक पुरा खंडन केलें ताणें आनी तांकां पवित्र स्नान घेवंक ताणें सांगलें. आनी जायतो लोक थंय एक उतार कन्नडा बायबलांत वाचल्यार हें उतार जुआं स्नान जातर जुआं आयलेल्या काळांत आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता. म्हळ्यार ते भितर वचूंक तितली गर्दी जाली म्हणटा पवित्र पुस्तक. जितल्या लोकांनी बावतिस्मुखान गेले, जितल्या लोकांनी जिणी परिवर्तन केली आनी भितर वचोंक जुलूम म्हळ्यार तितली गर्दी. सर्गींच्या कन्नड बायबलांत क्लियर सांगताय गर्दी जाली म्हणून. नूकु नुग्गलू उंटायत म्हणटात कन्नड बायबलांत. नूकु नुग्गल म्हळ्यार गर्दी. भितर वचोंक म्हळ्यार तितलो आत्मे बचाव केले जुआं बावतिस्तान. हांव आनी तूं तेच जेजू क्रिस्ताक पाती येता, तेच जेजू क्रिस्त तें आसा. तर हांवें आनी तुवें कितले आत्मे बचाव केल्यात? हाका लेख दिवंक आमी जेजू कितले आत्मे बचाव केल्यात? एटलिस्ट एक आत्मो म्हणी बचाव केला गे. एकल्याक तरी आमी सुवार्ता परगट केल्या गे. एकल्याच्या जिवितांत कांय तरी तांचे वायट दीस कितें आसा तें सांगून ताका परिवर्तन केलां गे. एकल्याक तरी एक रेतीरेक व्हरून म्हणी ताचें जिवीत परिवर्तन केलां गे. हे एकल्याच्या आत्म्याच्या बचाव खातीर कांय तरी तुवें आज मागलां गे. गंड जावन जर तूं अशें केलां जाल्यार तूं ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताक तुवें कान गेलाय आनी जेजूचो जल्म तुज्या जिवितांत जाला म्हूण अर्थ. देखून जुआं बावतिस्ता बरी कडक उलोवलें. कोणाक ताणें कॉम्प्रोमायज करूं ना. केदे व्हडले अधिकार गे रायाक सयत, हेरोद रायाक सयत तुवें तुज्या भावाच्या बायलेक 2 कान गेले सारकें न्ही म्हणून क्लियर सांगलें वचोन ताका जैलांत घालो, ताका कश्ट दिले, दग दिले, पूण सत उलोवचें सोडलें ना ताणें. आनी निमाणें तो हेरोदूच ताची गमटी कातरूंक ऑर्डर दिता शिपायांक. असले परिस्थिती पळया जाल्यार तो भियोवना. आज ताचे तीक्ष्ण तरान देवाचें उतार ताणें परगट केलें. पवित्र 9व्या सल्ल्यांत ताचे बरी धैर्यादीक मनीस दुसरो कोणी ना. धैर्यादीक आनी कोणाच्या रायाच्या आस्थानांत वचोनी
ताणें केल्ली सूख दाखोवन दिवचो. आज आमची जिवीत पळया आनी हेरांनी पुरा वायट करतना आमकां कित्याक पडोवन गेला तें पुरा काटान पडोनी म्हणून ओगीत बसता आमी. तर आमचें तें खंय पवित्र आत्मा आसा. पवित्र आत्म्याची सावळी म्हणी आसा गे आमच्या जिवितांत. जर वायट जाता आसतना अन्याय जाता आसतना जर आमी ओगे रावता जाल्यार आमकां कित्याक पडोवन गेला म्हणून आमी ओगीत रावता जाल्यार खंडीत जेजूचें येणें त्या मनशाच्या काळजांत जावना. ताचें तें जेजूचें येणें जावना. जेजूचें येणें जाल्लो मनीस अन्याय पळोवन ओगेत रावना, वायट पळोवन ओगीत रावना. ते खंडन करता खंडीत जावन. 2 शब्द तरी कोणाच्या मुखार उलोवंक तो भियेना. कित्याक ताचें तें पवित्र आत्मा दिताना देवान माप मेजाप नासतना दिला म्हूण सांगता. देखून आज आमी प्रत्येक जावन जेजूच्या येण्याक तयाराय करते आसा. जेजूच्या येण्या खंडीत जावं म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जावं दी, म्हज्या तुज्या कुटुंबांत जावं दी. आनी आज ह्योच संगती आमच्या मतीन दवरून आज आमी मागूंक जाय. जोआन बावतिस्ताचें एनॉयंटींग, त्या इल्ल्या प्रभादीक देवान दिल्लें एनॉयंटींग, तें अभिशेक आज म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत जाय, गरजेचें आजकाल. कित्याक म्हळ्यार आमी ओगीत रावोंक ना आनी पुरो आमी ओगीत रावल्ले. आमी पुरो अन्याय सोंसुल्लो ना. उलोवंक आमी खंडीत जावन मुखार सरचें. अन्याय जाता आसतना म्हज्या बाबाक म्हज्या भयणीक अन्याय जाताना, म्हज्या शेजारान अन्याय जातना, ते खंयचेय धर्माचे जावं दी कितेंय जावं दी, पूण आमी अन्याय सोंसून व्हरचे तसले जावं नजो. आमी तें खंडन करीचें आनी खंडीत जावन हे एनॉयंटींग जोआन बावतिस्ताचें पवित्रपणाचें एनॉयंटींग, संवसारांतल्यान मेकळें जाल्लें एनॉयंटींग, देवाच्या आत्म्यान बरयल्लें एनॉयंटींग आनी खाडक उलोवचें एनॉयंटींग ह्या एकल्याक आमकां जायचें. देखून मस्त थोड्यांक कडक उलयतना बेजाराय जाता. मस्त जाणांक तो तशें उलयता कित्याक म्हूण सांगता, पूण ना, तुजें एनॉयंटींग खंयच्या प्रवाद्यान एनॉयंटींग देवान तुका दिलां तें तुवें समजून घेवचें. आनी जायत्या जाणांचे कश्ट, अनवर, पिडाशिडा, निरासपण, सलवण येतना म्हजो आनी तुजो सांगात तांकां दिया. आनी देवाचें राज अशें आमी ह्या संवसारांत परगट करया. हर एकल्याच्या काळजांत, हर एकल्याच्या मनांत जेजूचें येणें जावं दी आनी हर एकल्याच्या कुटुंबांत जेजूचें येणें जावं दी म्हणून आज आमी तेंच मागया. आमचो बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समिस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता.